14 वर्सां मायनिंगाच्या काळात शेतकारांचे लुकसाणीचो सापूच उणे आणि कितेंय रिपोर्ट केला म्हूण हायकोर्टान दिवचलच्या मामलेदाराक बरोच उजरायलो। 6 म्हयन्यां भितर शेतकाराच्या लुकसाण भरपायेचो दावो तडीक लावंक ना जाल्यार म्हूण मामलेदाराचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हूण हायकोर्टान मुख्य सचिवाक निर्देश दिल्यात। सरकारान ICARचो सर्वेयर नेमून फुडले सुनावणे पयलीं शेतकारांच्या लुकसाण भरपायेचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्ट आतां सांगता। 2001 कांय शेतकार मायनिंगेक लागून तांची शेतां भाटां काबार जाल्यात म्हूण हायकोर्टान गेल्ले। याचिकादार शेतकार आनी प्रतिवादी पक्षांचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत जुलय 2003 हायकोर्टान अर्द दिली ती अशी। तालुका मामलेदारान मायनिंगेक लागून शेतां आनी पिकावळींचेर जाल्ले परिणामाचो नियाळ घेवचो। मामलेदारान कागाळी नोंद जाल्ले तारखेसावन 6 म्हयन्यां भितर लुकसाण भरपायेचे दावे तडीक लावचे। आदेश पाळूंक मामलेदार फेल गेल्यार ताचेर मुख्य सचिवान कारवाय करची। शेतकार 2014 दिवचलच्या मामलेदारा मुखार लुकसाण भरपायेचो अर्ज घेवन गेल्ले। मायनिंगेक लागून शिरगांवच्या 5 प्रॉपर्टींनी शेतकी लुकसाणीचो दावो तांणी केल्लो। मामलेदारान 6 म्हयन्यां भितर तांचे दावे तडीक लायले ना। शेतकार हायकोर्टात गेले। उपरांत 2018 8 फेब्रुवाराक मामलेदारान 5 शेतकी प्रॉपर्टींतले 14 वर्सांचे लुकसाण 6,975 रुपया म्हूण थारावन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्या शेतकारांक दिवचे म्हूण आदेश काढलो। वर्साक 6,975 रुपया प्रमाण लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण दिवचलच्या झोनल शेतकी अधिकाऱ्यान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर मामलेदारान लक्ष दिले ना। मामलेदाराचो आदेश पळोवन हायकोर्टान मामलेदाराक वडीर काडलो। लुकसाण भरपाय थारायतना तकली वापरूंक ना म्हूण हायकोर्टाचे निरीक्षण। हायकोर्टान नवो आदेश दिला तो असो। मामलेदारान 6 म्हयन्यां भितर लुकसाण भरपायेचे प्रकरण तडीक लायले ना म्हूण मुख्य सचिवान ताचेर डिसिप्लिनरी कारवाय करची। सरकारान इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चाच्या सर्वेयराक नेमचो। फुडले सुनावणे पयलीं शेतकारांच्या लुकसाण भरपायेचो रिपोर्ट दिवचो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी पांडुरंग वरक। जमनी रुपांतराचो डाटा सर्वे नंबर सगळे TCP खात्यांतल्यानूच काढला म्हूण गोयच्या आवाजाच्या एक्टिव्हिस्टांनी चीफ टाउन प्लॅनराक सांगला। रिजनल प्लॅन 2021 स्क्रॅप करचो म्हूण गोयच्या आवाजान मागणी लावन धरल्या। विजयान रिजनल प्लॅनाचो विशय असेंब्लीन पळोवया म्हूण कूस मारल्या। सरकारूच खंय ह्या स्कॅमान घुसपला। We showed exact change of land use which were illegal from agriculture to settlement, orchard to settlement. We showed survey numbers, that is the proof. We showed form 1 and 14, that is the proof. And from where did we get? We got from the TCP department. We don't have any other thing. From the TCP department antle आमी extract करून तांकां दिले. And he is saying, you know, we want proof. We told him, when we met the chief town planner, you give access to our team of Goincho Awaz from PDA and from other organizations. We will show you how to access the data from TCP and all the illegalities will be shown. Now, the next point, why we are saying it is illegal and why he is having vested interest in diverting all the attention from the illegalities. 2012 one, after Manohar Parrikar said I will scrap and he went as a typical U-turn chief minister, he denied and he put it in abeyance. Since then, since 2012, 8,500 insertions have been made in this regional plan. Those are illegal insertions belonging to powerful politicians and real estate lobby. सरकारान गॅजेटेड अधिसुचोवणी काढून खंय पीडीएतल्यान काडिल्ल्या गावांतल्या जाग्यांचे सर्वे डिटेल्स दिवचे। This is nothing but an attempt to shift the burden. We have been continuously saying it is not only Vijay Sardesai that is involved in this whole process, but also the government. Also the BJP government is strongly at hand, and that's the reason why he has shifted the burden now to the assembly. Now we require a gazetted notification. A gazetted notification that the PDAs have been removed together with the सर्वे नंबर्स। लोकांक पीडीए नाका जाल्यार सरकार कित्याक तेमाक पेटला हो एक्टिविस्टांक प्रश्न। जे फोटिंगपणा पळयता आमच्या लोकां कडेन की आमचे गांव काडले म्हणटा तेणें आजून पासून हे कादंबा प्लेटो पळय तो आतां हेजेर पेपरार दिला की काडले म्हणून आनी थोडे 2 पार्ट दवरल्या म्हणून। हे 2 पार्ट पळय तो म्हणटा ते टोटल तेणें कादंबा प्लेटो दवरलेलो आहा, बांबोली प्लेटोय दवरलेलो आहा। कित्याक 100
50 मीटर फ्रॉम बोथ द सायड पळय तो म्हणटा तो जावन आसा कादंबा प्लॅटो हे तेणें लोकांक नाडूं उपकारना. बांबोय तेणें दवरलेले आहा, बांबोय तो प्लॅटोय घातलेलो आहा. आनी तितलेंच न्हू, जेन्ना लोकांक पळय नाका, आतां कांदोळेचे लोक येयलेले आहा, पाराचे लोक येयलेले आहा, सगळे गांवांचे लोक पळय जेन्ना ऑफिसीन हाडटा तेणें सगळ्याचे त्या लोकांचे तेणें आयकपाचें. पीडीएतल्यान सगळीं गांवां काडची म्हूण काँग्रेसूनय मागणी केल्या. लोकांचो डिमांड आसलो की सगळ्यो विलेजी पीडीएसान काडच्यो म्हणून, टू डिनोटिफाय ऑल द विलेजीस फ्रॉम द पीडीए. नाव जस्ट टू डिवाइड दीस एज्युटेटिंग पीपल, government has removed 10 villages from this and the others are kept there. Kandolim, Kalangood, Parra, Arpora, all these villages are kept there. Now the town planning minister some days back had said that earlier Congress MLAs were chairmen of PDAs. Yes, we were there, but the villages were not there. Only when North Goa PDA was there, only Panjim and Mapsa was there and Taligaon. But other villages were not there. So now, this is to fool the people. लोकांच्या दोळ्यांक पानां बांदपाक, and they think that some of the villages will not come for the agitation. हे 10 villages काडल्या, they hoping to dilute this agitation of the people of Goa. पीडीए आडच्या आंदोलनाक काँग्रेसीनूय तेंको दिला. The Goenkas of Goa, Goenkas against PDA, they have demanded that every village be denotified from this PDA. Now, the Congress party is fully with the people because it is there in our manifesto. We have promised the people. टीसीपी मंत्री म्हणटात दिल्ल्या उतरा प्रमाण 10 गांव पीडीएतल्यान काडले. कन्वर्जनाचे चौकशेक आपयल्यार एक्टिविस्ट कूस मारतात. एक्टिविस्ट म्हणटात सगळो डाटा टीसीपी कडचोच. लँड कन्वर्जनाची चौकशी आनी एक्शन सध्या दाव्या प्रतिदावे आनी आरोप प्रत्यारोपांचेर अडकल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.